15 वर्सां जाली हे भारतीय जनता पार्टीचे सरकार सत्तेन आसा गोंयांत. 15 वर्सांनी तुमकां अजून पर्यंत विजाचे इन्फ्रास्ट्रक्चर सारके करपाक पावले ना. तांचो तिसरो डिमांड आशिल्लो की बेगीनच्या बेगीन जे जे इश्यूज येता ड्यू टू वीच देर आर पावर कट्स, आनी हे इश्यूज म्हाका दिसता फाटल्या प्रेस कॉन्फरन्सान आमी तुमकां सांगिल्ले, स्वता पावर डिपार्टमेंटानूच सांगला की खंयच्या कारणा खातीर परत परत पावर कट जाता. जशें आमी दाखयले 19,000 पावर कट फाटल्या वर्सा जाल्ले. सो ही सगळी जी कारणां आसा ती कारणां सगळे रिजॉल्व करपा खातीर आनी लोकांक 24 तास लायट विदाउट एनी अनशेड्युल्ड पावर कट्स येवपा सारके इन्फ्रास्ट्रक्चर हाजेर ह्या सरकारान पावलां घेवची. सो जशें सांगलें, ही डिमांड्स आमचे अरविंदजी ह्या सरकाराक केल्ली. मागीर काल तांचे कांयच रिस्पॉन्स आयलो ना म्हणून काल हांवें एक पत्र बरयलां आमच्या आम आदमी पार्टी तर्फे की हे जे डिमांड्स आसा ताचेर तुमी कितें तरी रिस्पॉन्स दिवचो. आनी आज हांवें परत एक टायम मागला चीफ मिनिस्टरा कडल्यान टू डिस्कस दीस. जशें सांगलें, ही जी सगळे डिमांड्स आसा दे आर नॉट अनरिजनेबल डिमांड्स. एक्चुअली सामके प्रॅक्टिकल डिमांड्स आनी हे लोकांच्या हितान हे आमी डिमांड्स केल्ले आसा. जशें सांगलें, जे हाय बिल्स आयिल्ले आसा तातूंत कंज्युमराचो कांयच फॉल्ट ना. सो डेफिनेटली एज अ वन टायम स्कीम कशी द गव्हर्नमेंट कॅन वेव ऑफ ऑल द बिल्स टील जून 15 इन्क्लुडिंग जे एरियर्स आसा. दुसरे जे 300 युनिट्स फ्री मागपाचे डिमांड आसा ते आमी करून दाखयल्ले आसा. वी आर नॉट आस्किंग समथींग दॅट हॅज नॉट बीन डन. दिल्ली जावं पंजाबाक जावं, आज सुद्दां दिल्लीक आमचो सरकार नसून सुद्दां आज दिल्लीच्या लोकांक 300 युनिट फ्री मेळटा. आमी हो डिमांड तुमकां याद आसतले 5 वर्सां पयलीं सुद्दां केल्लो. 2021 एक वीज आंदोलन म्हणून केल्लें आनी होच डिमांड केल्लो. तुमकां याद आसतले दिल्लीचे पावर मिनिस्टर आनी गोंयचे पावर मिनिस्टरा मदीं हाचेर डिबेट सुद्दां जाली. आनी परत परत जे सरकार म्हणटाले की आमी वीज स्वता निर्माण करिना म्हणून आमकां फुकट दिवपाक जावचें ना. आमी तांकां एक्सप्लेन केलें की दिल्लीकूय पंजाबाकूय सुद्दां आमी आमचे वी डोंट जनरेट आवर इलेक्ट्रिसिटी, तरी पूण आमी दितात. आनी दुसरो निमित्त ते दिताले गोंयचे पावर मिनिस्टर की वी कॅनॉट एफोर्ड टू गिव फ्री इलेक्ट्रिसिटी. आमी दाखोवन दिल्लें की 75% गोंयकारांक फ्री इलेक्ट्रिसिटी दिवपाक, म्हणजे 300 युनिट जर फ्री दिले ह्या सरकारान, 75% ऑफ डोमेस्टीक कंज्युमर्स, 75% सामान्य गोंयकार जे आसा तांकां फ्री इलेक्ट्रिसिटी मेळटली. आनी ताचो कॉस्ट फक्त 345 कोटी हो येतलो पर इयर, which is hardly about 1% of the annual budget of the Goa government. So it is hardly anything to give so much benefit to so many Goans. So why सुद्धा डिमांड म्हाका दिसता आमचो अनरिजनेबल ना. स्पेशली जेन्ना आमी पळयता की 900 कोटीचो बजेट घेवन हो सरकार उदक कशें स्मार्ट मिटराचेर पयशे वावयता. सो this department has the funds to waste on smart meters. So our demand is to give that benefit directly to the people of Goa. So हे 3 डिमांड आमी सीएमा कडेन डिस्कस करपा खातीर तांचे कडेन टायम मागिल्लो आसा. सो हो एक पार्ट जालो. आनी दुसरो पार्ट म्हळ्यार आमी इतलें आंदोलन केलें हाजेर लोकांच्या लायटीच्या बिला खातीर. आनी जुनाच्या 12 तारखेक म्हाका दिसता सीएमाचो स्टेटमेंट आयिल्लो की आमी ही बिलां आतां परत व्हेरीफाय करतली. ताच्या मागीर चीफ आनी स्मार्ट मिटराचो प्रोजेक्ट जो आसा तो होल्डार दवरतले. ताच्या मागीर चीफ इंजिनियराचो सुद्दां एक स्टेटमेंट आयिल्लो की जे पेनल्टी आसा ते वेव ऑफ करतले आनी ज्या लोकांनी पयलीं पेनल्टी दिल्या तांकां फुडल्या बिलांक एक क्रेडीट म्हणून येतले. आनी तशेंच मिनिस्टर सुदीन ढवळीकरांनी हेंच परत आनी एका बायटान सांगिल्लें की अशें जातलें म्हणून. पूण हे फक्त शब्द आमकां अजून पर्यंत आयकूंक मेळिल्ले आसा. परत परत न्यूजान आमकां आयकूंक येता की रिटर्न नोटिफिकेशन आयला, पूण आमी बरयल्लें कांयच पळोवंक ना. इनफॅक्ट जेन्ना लोक डिपार्टमेंटान वता आपले बिलां दाखोवपाक आनी अजून पर्यंत वता तांकां डिपार्टमेंट सांगता की आमचे कडेन कांयच अजून बरोवन दिल्लें ना. आनी खुबशे जाण
फ्रस्ट्रेट जावन किंवा भयान की आमचे डिस्कनेक्ट जातले म्हणून पे करून येतात, इन्क्लुडिंग पेनल्टी, इन्क्लुडिंग एरोनियस चार्जेस, इन्क्लुडिंग इनकरेक्ट रिडींग, कितेंय आसूं तें कारण पीपल ऑफ गोवा आउट ऑफ फियर, कित्याक पास्ट एक्सपिरियन्स आमी पळयला तांकां 2 बिलां सुद्दां भरली ना जाल्यार येवन ते मिटर काडून व्हरतले. सो आउट ऑफ दॅट फियर पीपल आर पेईंग दीस बिकॉज देर इज नो क्लॅरिटी. अजून पर्यंत सरकारा कडल्यान कसलीच क्लॅरिटी ना की जेन्ना सीएमान स्टेटमेंट केला, चीफ इंजिनियरान स्टेटमेंट केला, मंत्र्यान स्टेटमेंट केला, what is the consequence of it? Why are people not being given revised bills with the penalty waived off and with the credit for any penalty already paid? So अजून पर्यंत as of today 12 दीस जाले सीएमान स्टेटमेंट केल्यार तरी पूण एका सुद्धा गोंयकाराचे बिल अजून चेंज जाल्ले ना. दिस इज द वर्थ ऑफ द सीएम्स वर्ड, म्हणजे सीएमाच्या उतरांचो हो वालोर आसा की 12 दिसानंतर सुद्धा डिपार्टमेंट आणि वेगळे वेगळे जे स्टेशन आसा ते सांगता की आमचे कडेन कांयच लेखीत आयिल्ले ना एंड वी कॅनॉट डू एनीथिंग, यू हॅव टू पे द बिल. सो आमी परत एकदा तुमच्या माध्यमांच्यान सीएमाक सांगता की आमच्या डेलिगेशनाक टायम दिवचो सो वी कॅन डिस्कस दीज 3 डिमांड्स. अँड सेकंडली जे क्लॅरिटी लोकांक अजून मेळूंक ना, तुमचे फक्त स्टेटमेंट्सूच आयिल्ले आसा, प्लीज इश्यू अ रिटन नोटिफिकेशन एंड मेक दॅट नोटिफिकेशन पब्लीक so that people can take that notification then go to the department. Because department and of लोकांक परत निराश जावंक जायना. So these are the 2 main demands we have from the government. नमस्कार सर, तांचे कितें एक्सपिरियन्स आयला on this issue? कल्याण वेपार निधीपुरे सादर जाल्ले. आयज सकाळची गजाल म्हणटा तुमकां, आमचे कडेन जाले 2 दीस जाले लोक आपले बिलां घेवन येता आणि तेंच्यांनी आमकां डायरेक्ट बिलां हाडून दाखयला. अशें बेश्टेच कोणाक सांगूं ना, बिलां हाडून दाखयला प्रत्येक फ्रॉम डिसेंबर तांकां पेनल्टी चार्ज येत आहा. आणि हे लोक सामान्य लोक, गरीब लोक दीसभर भायर जोडून काम करून आपले पोट भरपाचे हे लोक, हेंचे कडेन फालतू टायम ना खंय वचून इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट रावपाक आनी दीसभर आपले टायम वेस्ट करपाक. कित्याक थंयचे जे ऑफिसर आसा तेंच्यांनी एकूय मनशाक सारके ट्रीट करूं ना. सगळ्यांनी म्हाका सांगलेलें आहा बाबा तुमचो चोड बिल आयला, तुमचो मिटर सारको आसा, तुमी पे करना जाल्यार कट करतले. हे लोकांनी कशें तरी करून आपले बिल फारीक केला. थंय आयजचो एक गजाल आसा, आयज सेम डे तेणें म्हाका सांगलेलें बिल येयला, आमी म्हणलें ताका भरपाची गरज ना, शिवम आमचो आहा पळय तेणी आश्वासन दिलें आनी चीफ इंजिनियर तेणी सांगलें भरपाची गरज ना, तुमची पेनल्टी वेव करतले, म्हाका तुका न्यू बिल येतलें. तरी पूण तो गेलो. आयज तेजो लास्ट डे आसलो, तेका आयज जर लास्ट डे ना तेका 100 रुपया फायन, 70 रुपीज फायन आसलें तेका. तेणी थंय विचारलें आमचो तो भियालो, आमकांय सुद्दां भियालो म्हळ्यार ते जातलें काय काम ना. कित्याक सरकारा कडेन झगडपाक आतां कोणा कडेन ताकद ना. बीजेपी सरकार हांगा न्हू गोंयान न्हू देशभर आमचे ते चालू आसा. स्मार्ट मिटर तुमी खंय ओपन करा, महाराष्ट्र, यूपी, छत्तीसगड खंय जरी स्मार्ट मिटर. हे कित्याक हेंच्यांनी हो कित्याक काडल्या? हो कॉर्पोरेट लोक फायदो करपाक काय आपलो फुडें भरपाक? हे आमकां अजून कळना. कित्याक जे बिल येता सामान्य मनशाक डिजिटल बिल सारको आसलो तेंच्यांनी आतां तो काडलो. कित्याक एक सिस्टम तेंच्यांनी भायर काडलो, कितें स्मार्ट मिटर लोक बसयचे ना म्हणून. कित्याक स्मार्ट मिटर बसयतले तर तुमकां बिल येतले, प्रिपेड जातलो, लोकांक मातशें भिवन काडलेले सगळ्यांनी. ओके, बट गव्हर्मेंटान हे जे सामदंड भेट म्हणटा पळय लोड सँक्शनाचो ते काडलो. ते लोकांक खबर नासली. ते म्हणटाले कितें तुमचो मिटर सारको ना, ओके यू शिफ्ट टू द स्मार्ट मिटर. अशी नोटीस सुद्दां तांकां आयली, तुमचो मिटर सारको आसा, तुमी यूज सारके केल्या, तरी पूण तुमकां दिसता तुमी स्मार्ट मिटर बसया. बट लास्टाक आमी जेन्ना गेले इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंटाक पळोवपाक बाबा कितें आहा हेंचे कित्याक येता बिल चड येता सगळ्यांक, म्हळ्यार एकट्याक मनशाक ना, 2 मनशाक ना, तूं अख्ख्या गांवाक अख्ख्या शहराक तुका बिल चड कशें येतलें? तर आमकां तो एकट्या इंजिनियरान आमकां सांगलेलें बाबा हे सरकारान सँक्शन लोडाचे फायन घातलेलो आसा आनी हेजे जागृत करूं ना लोकांक जागृत करूं ना. डायरेक्ट एक्चुअली एज पर सिस्टम सारको आसलो तर यू हॅव टू सेंड फर्स्ट बिल जेन्ना डिसेंबराक तुमचे सँक्शन लोड वाडलेले तुमी सगळ्या घरांक एक लेटर धाडपाचें आसलें
लेटर धाडपाचे आले बाबा तुमचे सँक्शन वाढून घ्या म्हणून, बट तुम्ही ते काय करू ना, तुम्ही फक्त पेनल्टी लायल्या. आणि एक महिन्यानी आम्ही कॅल्क्युलेशन केला, 25 घरात कमीत कमी 52,000 पेनल्टी लागल्या. 25 घरात अख्खे वाठार कितले आसतले, अख्खे गावात कितले आसतले, अख्खे गोंयात कितले आसतले. आता समज तुका आम्ही सांगता तुम्ही म्हणता 4 लाख उद्योग हा कंझ्युमर आसा, तर 4 लोकांचे आम्ही सांगतो 3 लाख लोकांचे बिल माहीत दिलेलो आहा. आणि जर कॅल्क्युलेशन केलं तर कोट्यांनी सांगता हे पैसे खंय गेले. आम्ही सरकाराचे एकूच मागता, तुम्ही डिसेंबरसून तुमचे पेनल्टी दे लायला, आम्ही तुमकां सगळे दितले डिटेल एज पर डिटेल. आम्ही सगळे डिसेंबर जानेवारी फेब्रुवारी आम्ही सगळे लायतले. आमकां ते पेनल्टी आमकां रिवर्स जाय. आणि हेचे मुखार जे आसा आम्ही भरपाक रेडी आसा, बट हे पेनल्टी आमकां क्लियर जाय. ते पर्यंत जायना आम्ही लोकांक जागृत करतले आणि सगळे आम्ही घेऊन आता इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट वयतले. हेंचे फुडें कितें फ्युचर प्रॉब्लेम आसा आम्ही ते पळोवन घेतले. आणि लोकांक आम्ही आश्वासन दिता, अजून सांगता तुमकां तुम्ही भिवपाची गरज ना. तुमचे पैसे कष्टाचे पैसे, तुम्ही हे पैसे तुमचे कष्टान उडलेले आहा. आम्ही तुमकां हेल्प करतले काडपाक. आमकां फक्त प्रतिसाद द्या. थँक्यू. मुख्यमंत्र्यांनी सांगा की ही जी स्कीम आहा ती पडल्याचेर दवरता, त्याच्या फुडें आमचो फुडलो रिवायज करतलो. तुम्ही परत मुख्यमंत्र्याकडे काय तुमकां विश्वास ना मुख्यमंत्र्याचेर? म्हाका सुद्दां विश्वास ना. कित्याक तशें सांगलें आतां 12 दीस जाले जेन्ना CMान हू इज द टॉप पेनल्टी ऑलरेडी भरल्या, ते फाटले 7 महिन्याची पेनल्टी आमी रिफंड करतले. पूण जेन्ना एक मनीस आपलो बिल घेवन, कित्याक ताजी ड्यू डेट आसता, लोकांक कसलीच ड्यू डेट सुद्दां मिस जावपाची कसलीच खोशी नासता. लोक आपली ड्यू डेट म्हणटकच आनी ते न्यूज आयकून ते डिपार्टमेंटाक वता सांगपाक की बाबा CMान अशें म्हटलां, हे तुमी मातशें म्हाका चेंज करून दिया. ते म्हणटा आमचे कडेन कांयच रिटर्न नोटिफिकेशन येवना, आमी कांयच करूंक शकना, तुमी हें भरचें पडटलें. बट तशें जाल्यार सांगलें आज सुद्दां ही परिस्थिती आसा. सो कशें दवरपाचो विश्वास CMाचो? आणि केन्नाय तुमचे पयलें म्युटेशन पार्टिशन आणि सगळे चलन पिता एक दिसून जाता. सरकार करपाक रेडी आसा. आणि हे बिलां तुमकां 5 दीस जाले अजून तुमचे रिवायज जायना. आणि लोक वयता ते तुमी झोपी येतात, तुमचे कट जातले, तुम्ही पैसे भरा मागीर पळया म्हणून. मी म्हणलें कितें आमकां समजना कितें आहा ते प्रॉब्लेम.